होन्नेगिरीकर आणि बाकीचे सगळे एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचे स्टाफ निष्ठा 2.0 गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा स्टेट काउन्सिल ऑफ द एड्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग गोवा समग्र शिक्षा अभियान हांच्यांनी सुरू केल्ल्या ह्या सेकंडरी लेवलाच्या दुसऱ्या ट्रेनिंगाक म्हाका दिसता आतांच आमचे डायरेक्टर SCRT हांच्यांनी पुराय ट्रेनिंग एक्सप्लेन केली की ही ट्रेनिंग कशा पद्दतीत आसतली. हाजी फेज 1 जी प्रायमरी सेक्शनाच्या टिचर्सा खातीर फाटल्या वर्सा पुराय केल्ली आसा आणि सेकंडरी सेक्शनाच्या टिचरा खातीर ही ट्रेनिंग विच इज अ कंपल्सरी अपग्रेडेशन फॉर द टीचर्स. म्हाका दिसता निश्चितच हाजो फायदो जो आसा हो सेकंडरी लेवलाच्या टिचरा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. आमच्या स्टुडंट्सा खातीरय हाजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. अपग्रेडेशन ऑफ द टीचर ह्या वेळच्या वेळी जावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या ऑनलायन म्हणजे इन लायन वीथ आमी ही निष्ठा 2.0 ट्रेनिंग ऑनलायन पोर्टलाचेर ही दिक्षा पोर्टल किंवा दिक्षा ॲप हाजेर सुरू जावपी ट्रेनिंग तांच्या कडेन घरा कडेन बसून ही ट्रेनिंग तांकां घेवपाक जाता आनी निश्चितच वेगवेगळे कोर्सीस जे वेगवेगळ्या लँग्वेजीनी एवेलेबल आसा गोंया खातीर खास करून ही इंग्लीश लँग्वेजीन एवेलेबल आशिल्ले वेगवेगळे मॉड्यूल्स जे ह्या ट्रेनिंग पार्टात एवेलेबल आसा तांकां अपग्रेड जाता आसतना दर 3 म्हयन्यांनी तांच्यान आपलो सर्टिफिकेशन्स जे आसा विथ द मिनिमम स्कोर ऑफ द 70% ऑफ द मार्क्स हे तांकां जावपा खातीर इट इज अ कंटिन्युअस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द टीचर्स जाचो फायदो गोंयांतले सगळे सेकंडरी टीचर्स घेतले आनी डे टू डे बेसिसचेर आमी जशें म्हणटा की टिचराचें अपग्रेडेशन करपा खातीर निष्ठा 2.2 ही ट्रेनिंग 2.0 ही ट्रेनिंग आमी आज लॉन्च करता. ताजो फायदो हे गोंयांतले सगळे टीचर्स घेतले हाजी म्हाका खात्री आसा आनी निश्चितूच गोंयांतल्या सेकंडरी सेक्शनांतल्या प्रायमरी सेक्शनांतल्या सगळ्या स्टुडंट्सा खातीर हाजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. हांव परत एकदा आमचे डायरेक्टर SCRT आनी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हाचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी सगळ्या टिचरांनी आपलें अपग्रेडेशन जे आसा हे निष्ठा 2.0 नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द स्कूल हेड्स अँड द टीचर्स होलिस्टीक एडवान्समेंट ह्या ट्रेनिंगाच्या मार्फत निश्चितच करून घेवचें. पुराय शिक्षण क्षेत्रात हाजो खूब मोठो फायदो हो गोंयांतल्या सगळ्या स्टुडंट्सा खातीर जातलो. आयच्या सुवाळ्याचेर म्हाका आनी एक सांगपाक बरें दिसता की बरेचशे फावटी एड्युकेशनांतल्यान आमी देशांतलें एड्युकेशन जेन्ना कंपेर करता वी आर नंबर 1 स्टेट इन एंटायर कंट्री इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द स्कूल लेवल and also in the human resource in a primary, secondary and higher secondary, also in the higher education level. Many states says that we are the first, but I'm proudly as the education minister I says that in the infrastructure, in education level, we are the number 1 state in the government institute plus in the aided institute. So which is a proud moment for the students of the state of Goa. Once again, I am congratulating for the director SCRT for launching the Nishtha 2.0. Thank you.